तोमाझीन कार्दोजान सभापती असताना विधानसभेत कोंकणीचो वापर जावचो म्हणून कांयच केलें ना अशी खर टिका कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान केल्या। सध्याचो सभापती राजेंद्र आर्लेकार जें काम करता तें काम तोमाझीन कार्दोजान केल्लें जाल्यार आज कोंकणी खंयचे खंय पावपाची अशेंय ताणें म्हणलां। कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघाचेरय ताणें फोग काडलो। रोमी आनी देवनागरी कोंकणीचो वाद आतां बरोच वाडला। तोमाझीन कार्दोजान कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर कांयच करूंक ना अशी टिका कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नारायण नायकान केला। कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघाचेरूय पुंडलिकान फोग काडला। सभापती आशिल्लो, सभापती सादें पोस्ट न्ही। आमच्या लोकांनी सुद्दां तोमाझीनाक तरातरांनी सांगलें की तोमाझीन पळय सभापतीच्या पदार तूं आसा, एक कोंकणींतलो बरयणार तूं, एक कोंकणींतलो लेखक बरे तरेन, आनी कोंकणीचो तूं वावूर कोंकणीचो तूं लिडर आसा। विधानसभेचे कितलेशेच कामकाज कितलेशेच वेव्हार तुवें कोंकणींतल्यान दवरूं येता, केले कांयच आमकां जालें ना। तें जायना वा जाता हेंवूय आमकां खबर नाशिल्लें जेन्ना राजेंद्र आर्लेकरान हांगासर कोंकणींतल्यान कामकाज सुरू केलें आनी आमकां सगळ्यांक तोंडान बोटां घालपाक लागलें, अरे म्हणजे हें कोंकणींतल्यान जावं येतालें। हे राजेंद्र आर्लेकरा सारकेलो मनीस जो मराठीचो न्ही कोंकणीचो न्ही प्रोटोगॉनिस्ट तो मनीस जर करता जाल्यार तोमाझीन कार्दोजा सारको म्हजो सभापती थंय बसता मनीस आनी तो कोंकणीचो कांयच वावर करूंक शकना। आतां आमदार जातकच तुका सांत आंद्रेच्या लोक रोमीन उलयतात म्हणटा तो एक गोवा टुडेचेर ताणें जो मुलाखत दिल्या तातूंत सांगता तो पीपल स्पिकींग अँड रायटींग रोमी म्हणून। रायटींग रोमी जाल्यार समजूं येता हे अल्फाबेट्स आसा, स्पिकींग रोमी म्हळ्यार कितें? रोमान सुद्दां असो चमत्कार जायना, स्पिकींग रोमी म्हणटा तो। कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघ रोमी लिपींतल्या साहित्याक पुरस्कार दिवन राजकारण करता असो आरोप कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचार्यान केला। वैयक्तीक मत व्यक्त करता भाशा मंडळाचें म्हणून विष्णू वाघान तो जो हें घेतला तो पयलीं म्हळ्यार म्हाका मान्य ना। पयलीं जो सिस्टम आसा ती जर जाग्यार घालून जर हें जर फेल जाता जाल्यार ताणें डिसिजन घेतलें हांव मान्य करतलें आशिल्लो। दुसरी गजाल म्हाका दुख्ख खंय जाता, तागेलो इंट्रस्ट रोमीक बऱ्या पावोवपा खातीरय ना, देवनागरी बऱ्या पावोवपा खातीर ना, तागे हिडन एजेंडा खूब आसा म्हणून चड दूख भोगता। जर तो इतलो सिन्सियर जर आशिल्लो जाल्यार दोनूय कॅम्पाक आपयतलो आशिल्लो, तांचे कडेन डिस्कस करतलो आशिल्लो आनी मागीर डिसिजन घेतलो आशिल्लो, जें जालें ना। सो कला अकादमीची इंटेन्शनच की हातूंत भितर कितें तरी हें पॉलिटिक्स करपाचें आनी अशें आसपाक शकता। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। कितलेशेच गोंयकारांक सावदीच्या सरकारान थंयसावन परत धाडल्यात। फुकट विजाचेर वचून सावदीत काम करपी 75,000 भारतीयांक सावदी अरेबियान परतून वचपाचो आदेश दिला। तातूंत 11 ते 12 गोंयकारय आसात। गोंयचे NRI आयुक्तान प्रुडंटाक सांगलें, फुकट विजाचेर नोकरी करपाचें हायस पळोवन सावदी अरेबियांत नोकरे खातीर वचपी गोंयकारांक गोंय सरकारान सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या। सावदी अरेबियांत फुकट विजाचेर वचून नोकऱ्यो करपी लोकां आड सावदीचे सरकारान कारवाय सुरू केल्या। लोकांक नोकरे वयल्यान काडपाक लागल्यात। हे फाटभुंयेर सरकारान गोंयकारांक शिटकावणी दिल्या। सावदीत वताल्यांक विजा वेळार नांव नोंद आशिल्ल्या कंपनीतच कामाक रावचें पडटलें। सध्या मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण हे नेम पाळूंक नाशिल्ल्या 11 ते 12 गोंयकारांक सावदी सावन परत येवचें पडटलें। Now they have been caught and they are going to be repatriated. हांगा वचून बीन पडटा तुमी. So I think 75,000 Indians are there. Indians, out of which hardly 11-12 are Goans. This is an old issue and आता परत रिवाइव केला आनी ताका कितें 4-5 म्हयने दिल्ले रावपाक। आतां थंय वचो बाबा घरा तुमी। सावदी अरेबियांत कामाक म्हूण वचपी गोंयकारांनी विजा आनी हेर नेम पाळचे। टुरिस्ट विजाचेर वचून काम केल्यार सावदीचे सरकार कारवाय करतलेच। खंयच्याय देशाचे नेम मोडपाचो कोणाकच अधिकार ना म्हूण सावदीक कामाक वचपी गोंयकारांनी विजाचेर नांव नोंद आशिल्ल्या कंपनीतच कामाक रावचें पडटलें अशें NRI आयुक्त विल्फ्रेड मिस्कितान स्पश्ट केलां। Because you are breaking the laws of Saudi Arabia, ताणें सांगलां no, you cannot come with tourist visa, you have to come with proper visa of the employers. पूण हे लोक कितें करता, they don't take our advice, they don't even get their contract attested by proper authorities, they go there and now they have been caught and they are going to be repatriated. हांगा वचून बीन पडटा तुमी। तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। कामगारांक कमीत कमी 10 ते 12,000 पगार आसचो म्हूण कामगार संघटना मागतात। कितल्योश्योच मागण्यो घेवन गोंयच्यो कामगार संघटना रस्त्यार देवल्यो।
पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसाची आणि हेर सामानाची दरवाढ, अश्योर्ड पेन्शन, प्रोव्हिडंट फंड, कंत्राटी कामगार पद्धत, कामगार संघटनाची नोंदणी, निर्गुंतवणुकी सारखेले मुद्दे घेऊन पणजी आणि मडगांवां ट्रेड युनियनांनी बुधवारा रॅली काढल्यो. गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स जिंदाबाद 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 गोवा कन्व्हेन्शन वर्कर्स जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ह्या मोर्चाचे फुडें 12 डिसेंबराक आमचो दिल्लीचेर पार्लमेंटाचेर मोर्चा जातलो. आज खुबश्यो मागण्यो कामगाराच्यो आसा. त्यो कामगाराच्यो मागण्यो अजून पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच स्टेट गव्हर्मेंट मागण्यो पूर्ण करना. तुम्ही जो आमचो पेन्शन फंड आयज विदेशी भांडवलदारांच्या हातीन दिलात, तो पेन्शन फंड ताबडतोब कामगारांक परतून मेळपाक जाय. सरकाराची जापसालदारकी आसा की पेन्शन फंड सरकारान तेजी जापसालदारकी करपाक जाय. कामगारांचो कमीत कमी पगार जो आयज 5,500 आसा तो 12,000 जावपाक जाय. कमीत कमी जेन्ना सरकार स्थापना जावपाची आसता, जेन्ना इलेक्शनां येता तेन्ना आमच्या कामगारांची तांकां खूब गरज पडटा आनी कामगारूच ते तांकां फुडें कांय खबर नासता, जो परिणाम कितें जाता आनी व्हांवत गेल्ले आसतात. ही व्हडली खेदाची गोश्ट आसा. 10 मागण्याचे पत्रक हिंदुस्थानचो प्रधानमंत्री आणि तसोच लेबर मिनिस्टर हाका दिला आणि गेले 3.5 वर्सां जाली आम्ही या मागण्या खातीर सगळे जाण अख्खी हिंदुस्थानाची सगळी ट्रेड युनियनां हिंदुस्थानभर चळवळ करता. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.